येवकार हांव जवाहर सर्वेक आयच्यो हेडलायन्स. राज्यात पावसाचे पळोवपाक मेळ्ळे तांडव. रस्ते गेले उदका पोना, घरां आनी झाडांय कोसळ्ळीं. लोकांचेर आकांत. सळावली धरणय व्हांवपाक लागलां भरून. 40 ते 50 किलोमीटर वेगान व्हांवपाक लागला वारें. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत वाऱ्या बरोबर घालून घेतलो पावस. रान वाठारांत रकतलो घसघसून. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. फाटल्या 3 दिसां सावन कोसळटल्या पावसान लोकजीण थतरबितर करून सोडल्या. कितलेशेच न्हंयांक हुंवार येयले. उदक सांठोवन उरयल्ल्यान राजधानी पणजे सयत कितलेशेच कडेन रस्ते तुंबले. कितलीशीच झाडां हुमटावन पडली आनी लोकांच्या घरांनी उदक रिगलें. जायत्या वाठारांनी पावसाचो नेट चालूच उरिल्ल्यान परिस्थिती नियंत्रणात हाडपा खातीर आपतकालीन यंत्रणा सज्ज आसा. पणजे पाट्यार दोपारभर उदक सांठोवन राविल्लें. ताका लागून गाडयो चलोवप्यांकूय उदकांतल्यान गाडी काडटना बरीच कसरत करची पडटाली. कालच्यान झडपी उटंगराच्या पावसाक लागून साश्टी तालुक्यांतूय कितलेशेच कडेन हुंवारावरी स्थिती निर्माण जाल्ली. न्हंयो भरून व्हांवताल्यो. तीन दीस जाले जो पावस झडलो तो खूब झडलो. बरो पावस झडलो आनीक लोक म्हणटा तशे जी शेताची कामां आसलेली ती शेताची कामां स्टार्ट जाली. कित्याक ही शेताची कामां जी आसात ती बंद आसली. कित्याक फाटल्या दिसा पावसूच नासलो. हेचे खातीर शेतकार जे आसात ते खूब विचारां पडले. पूण खंय तरी निसर्गान आज तेंचे आयकले आनीक आज पावसाचो तिसरो दीस. ह्या 3 दिसां भितर पावसान खूब आपल्याली उदरगत दाखयली आनी हेजोच फायदो जो आसा हो आज शेतकारांक मेळ्ळे कडेन आसा. तुमी पळयतात सगळे कडेन पावसान जे रस्ते पिड्ड्यार जाल्यात, खणकुल भरल्यात, कोणाक कांयच कळना. खंय रस्तो आनी खंय हें ना. तो सालसेतीक पळय पावस झडला तो खूब पावस झडला. पूण हो बारीक बारीक झडोन पावस जाला. असं न्हय की पयलीं साकून एक पयलीं जो पावस झडटालो तो एकदम 15 दीस म्हणल्यार पावस झडटालो. आतां हे क्लायमेट आसा ते चेंज जाल्ले कारणान पावस जाय तितलोच पडटा आनी जाय तसोच पडटा. पूण ह्या पावसाचो मातशी जी लुकसाणी आसा ती शेतकारांक जाता. कित्याक शेतकारांक खंय केन्नाय ज्या दिसा पावस जाय आसता तेन्ना झडना आनी जेन्ना नाका जेन्ना पीक जाता त्या टायमार पावस झडटा आनी शेतकाऱ्यांक लुकसाण जाता. वादळी वाऱ्या सयत हजेरी लायिल्ल्या पावसाक लागून आडपय एका घराची वणत कोसळ्ळी. हातून किशोरी नायक हे बायलेक मार लागलो. घराची वणत कोसळ्ळ्या उपरांत शेजाऱ्यांनी तिका वाटयली. उपचारा खातीर तिका बांबोळीच्या गोंय वैजकी महाविद्यालयांत भरती केल्या. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून खोर्ली म्हापसा सोमारा राती कडेन घर कोसळ्ळें. हातून घराचें बरेंच लुकसाण जालां. की 11च्या दरम्यान हे जाल्लेलें आहा की पयलीं एक वडाचें झाड पडोन भिंतीक आमच्या मार बसलेलो लागलो. मार बसोन ते आतां भिंत इल्ली इल्ली कोसळोन आख्खी भिंतीक पडोन घरान उदीक बी भरलेलें आसा आनी आमकां आतां रावतले जाल्यार जागो ना. ते लॉस आतां म्हाजें जावंक शकता 1 लाखा वयर लॉस जावंक शकता. कितें कितें जाला ते सगळे भिंतीचे सगळे मोडोन पडलेले आहा. कामी मोडोन पडलेले आहा. नळे पसून नळे ना. टाकी मोडल्या. संडासाची टाकी मोडली आनी आख्ख्या घराचेर आतां पावस पडोन भिंती परत फुगलेले आहा. ढवळी मदलावाडा वाठारात भानुदास नायकाच्या घराचेर फणसाचो रूख पडून घराचे बरेच लुकसाण जाला. सध्या पणस मुळांतल्या उमटोन घराचे पडून अख्खें घर काबार जालें.
कित्याक हांवें पात्रांवाक एपल सांगलें अशें अशें आसा घर मागीर ओल्ड म्हाका मातशें कितें तरी हेल्प कर सुदीन ढवळकारा सांगलें की मातशें म्हाका कितें तरी मदत कर घरा खातीर म्हणून कित्याक हांव तें घर सारको करूं शकना म्हणितलें तितलें म्हाजे बजेटी बसना म्हणून मातयेचें थोडे फाटल्या सायडा तितली गेली चिऱ्यांची आहा ती बी हालींची चिऱ्यांच्या ते हालींच्या ह्या बाकी जाल्यार ओल्ड घर आमी सद्या 3 जाण भाव पूण हांव एकटोच रावता घरा फूल गेलो हय म्हाका हे पोतान फूल सकयल सुद्दां मार कोणा ना म्हागे चेडूं एकटेच भितर आयलें तें हांव हें जातनाच धांवन भायर गेलें हांवें सरपंचाक फोन करून सांगलें की अशें जालां घराचें पणस पडला तेणें म्हाका फायर ब्रिगेड मनीस येतले आतां ते येयले ते कट करपाचें आहा ते कट करून जावन कितें डॅमेज जालें ते सारकें काडलें ड्रेनेजीच्या उदकाचो त्रास आशिल्लोच पूण 2 दीस घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून पर्वरीच्या दोतोर प्रभूच्या घराचें आंगण तुंबलां. आमच्या पर्वरीन सद्या सगळी ड्रेनेज फूल जाल्ली आहा ड्रेनेज क्लिनूच करूं ना आमी कंटिन्युअस आतां 1.5 म्हयनो जालो पंचायतीक सांगता पंचायतीच्या प्रत्येक मेंबराक हांव इन्फॉर्म करता MLAक सांगता तांच्या मनशांक इन्फॉर्म करता प्रत्येक जाण सांगता PWDक सांगला PWD येवन मनशान पळोवन गेला सुद्दां पण कांयच काम जायना आमची एरिया आमी क्लीन करता पण आज तुमी पळयलें जाल्यार सगळें पाणी भरता धोपरभर पाणी फुडल्यान भरता तें पाणी परत भितर येवन आमच्या संपान पियेता त्या पाणयाच्या हातून सुद्दां वता पण कंटिन्युअस फॉलोअप करून सुद्दां आज पर्यंत कांय जावना इवन पाणयाचे वॉटर सप्लाय सुद्दां हांगा पर्वरीन प्रॉब्लम आसा म्हणजे पाणीच आमकां मेळना आनी हे पावसाचें पाणी इतकें भरता मातसो बारीक सुद्दां पावस आयलो जाल्यार सगळे फुडल्यान भरता अशें जर जालें जाल्यार फुडें कशें जातलें. आज हे हांगा आमचो दोंगर कॉलेप्स जावन हांगा रस्त्यार पडला हे जेन्ना हांव सरपंच आशिल्लो तेन्ना आमी गव्हर्मेंटाक धाडिल्लें की अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट हांगा तुमी हांगा कितें तरी काम करचें म्हण PWD येवन पळोवन गेले पूण कोणाकच हांगा इंट्रस्ट ना हें काम करपाक वर्सां हें अशें पडटा आनी आमकां हांगा सगळ्यो आगासवाड्याक सगळ्यो पब्लिकाक त्रास जाता तेन्ना आतां तरी मुगेलें सरकारा कडेन मागणें आहा आमचे MLA हे सामके फास्ट काम करपी अशें म्हणून प्रसिद्ध आहात तेन्ना तांणी ह्या कामाक लक्ष घालन जाता तितले बेगीन हें हांगा परमनंट उपाय करतो नाल्यार प्रत्येक वर्साक हें हांगा कॉलेप्स जायत रावता. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी साश्टीच्यान रमेश नायक रावत म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार आनी फोंड्याच्यान कृष्णा नायक. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. घोग्यांनी पडलेल्या पावसाक लागून सावलेचे धरण भरून व्हांवपाक लागला. आयतार सावन पडपी पावसाक लागून साखळेचे वाळवंटी न्हंयेत पंपिंग करून उदक काडचे पडले. गोंया भितर गेले 3 दिसां करून नॉन स्टॉप पावस सुरू जाल्लो आसा आनी हे वेदेशान पयलींच सांगला की गोंया भितर फुडले 15 तारीख पर्यंत पावस भरपूर आसा तातूंत भितर साळावचें धरण हे 15 तारीख पर्यंत भरता एवरी दीस वर्साक करून 9 तारखेक भरलें आनी अंदू आतां आज सकाळीं भरलें आज 13 तारखेक सकाळीं 6:10 धरण भरलें पयलीं हाजे पयलीं 2 वर्सां पयलीं ते 15 तारीख भरिल्लें अशें 15 जुलय पयलीं हे धरणाचें केस आसा की 15 जुलयाक हे धरण भरता आनी आज 13 तारीख आनी 13 तारखेक आज सकाळीं 6:10 धरण भरल्याची अशी जे ताजी डिपार्टमेंटाचे लोक आहा तांणी सांगलें. दुसरी सांगपाची गोश्ट म्हळ्यार हे धरण भरलें ताजी एक वेगळो आनंद म्हळ्यार कितें हे धरणाचें उदक जें आसा तें सावथ गोवाचे सगळे पार्टा भितर पडटा तो आमी मडगांव म्हणटा वास्को म्हणटा जी मेन आमची वेल्डा इंडस्ट्री आहा तितू वता तेच बरोबर आमची जुवारी जी इंडस्ट्री आहा तातूंत वता अशें सगळे दक्षिण गोवाक हाजे उदकाचो हो पुरवठो आसा ते पुरवठो करता आनी त्या कारणान अख्खे लोकांचे जे दक्षिण गोवा आसा ते बरोबर आमची ओपा हेय धरणाक तेजे उदकाचो वता उदकाचो वांटो वता शेतकरी आसा अनेक शेतकरी जे पावस आसा शेतकरी करता तांकांय बीन हाजो उदक हाजो फायदो आसा ते हे गोश्टी जाता तातूंत टुरिजम जे ताजे बरोबर साळावले डॅमा बरोबर एक बॉटनिकल गार्डन आसा आनी बॉटनिकल गार्डन अख्खी देशाभर आमगे प्रसिद्ध आसा आनी अनेक जो ट्युरिस्ट आसा जो आमचो गोंयचो आसूं जाल्यार इंडियन आसूं जाल्यार भायलो हे ट्युरिस्ट जो बॉटनिकल गार्डन पळोवपाक बरोबर वता आनी जेन्ना धरण भरता ताजे वेगळेशें आकर्शण जाता जेन्ना फवारो भायर सरता जेन्ना उदकाचें एक फवार भायर सरता तेन्ना उदकाचो फवारो
जेन्ना धरणाचेर दिश्टी पडटा आनी वाटेवयल्यान अनेक अशें आकर्शण जे अशें एक आमकां दृश्य पळोवपाक मेळटा जेन्ना जेन्ना एक सायडी बॉटनिकल गार्डन आनी एक सायडी डॅमाचो तो फवारो अशे अनेक ट्युरिस्ट आसात जे लोक ते धरण पळोवपाक येता आनी गेल्ले वर्सा तूं खबर आसा कोरोना खातीर कोणाक येवपाक मेळना आनी जेन्ना 15 तारीख जाली सरकार ते पर्यटकांक उक्ती करता पूण ह्या वर्सा कळना की कोरोनाची केसीस खूब वाडपाक लागल्या आनी येता त्या काळांत कळटलें की सरकार हे लोकां खातीर पर्यटका खातीर जे आकर्शण आसा आनी लोकांक एक वर्सान एक भेट दिवची आसा ती मेळटली काय ना येता त्या काळा भितर कळटलें. आयतार सावन पडपी पावसाक लागून सांखळेच्या वाळवंटी न्हंयच्या उदकांत वाड जाल्ल्यान पंपिंग करून उदक भायर काडचें पडिल्लें. मंगळारा पावसाचो जोर उणो जाल्ल्यान परिस्थिती नियंत्रणांत आयल्या. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार आनी सावर्डेच्यान प्रहर सावर्डेकार. ओल्ड गोवाच्या एला गावातल्या वर्ल्ड हेरिटेज प्रोटेक्टेड सायट म्हणून आरक्षित केल्ले नो डेव्हलपमेंट झोन सुवातेत सरकाराच्या आशिर्वादान बेकायदेशीर इमारतीचे बांदकाम चल्लां. काँग्रेसीचो आरोप. ह्या जमीन व्यवहारात गोवा फॉरवर्डाचो खजिनदार सूरज लोटलेकराची घरकान्न सुवर्णा आणि भाजपाची राष्ट्रीय म्हणयारी शायना एनसीचो घोव मनीष मुनोटाचो संबंध आशिल्ल्याचो सणसणीत आरोप काँग्रेसीन केला. पोरणे गोंयच्या एला गांवांत 4-1 सर्वेंतल्या आरक्षीत सुवातेत बेकायदेशीर पद्दतीन नवीन 1+ इमारत बांदपाचें काम सुरू जालां. मुळाव्या नकाशात ही इमारत दिसना पूण जाय ते सगळे बदल करून सरकारान हे इमारतीक ग्रीन सिग्नल दिला. ह्या भ्रश्टाचारात उपजिल्लो अधिकारी सामील आशिल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीचो म्हणयारो तुलियो डिसोजान केला. बेगोबेग काम बंद करून बांदकामाची खर्चाणेन चवकशी करात ताणें मागला. सर्वे नंबर 4/1 ऑफ एला विलेज जंय जवळ जवळ एक 12,000 स्क्वेअर मिटर जमनी जी which forms part of the protected monument आणि थंय एक अशे पद्धतीचे RCC कॉलम्स बीम्स घालून एक ग्राउंड +1 स्ट्रक्चराचे काम चालू आसा आणि न्हयच काम चालू आसा. खूब नेटान आमी जेन्ना हेजे बाबतीन थोडी चवकशी करूंक गेले तेन्ना आमकां कळून आयलें की सरकारान तांकां सगळी परमिशनां दिल्या. आतां हे स्ट्रक्चर तेणी रिकन्स्ट्रक्शन म्हणून एक फ्रॉड केला आणि हे स्ट्रक्चर रिकन्स्ट्रक्शन तुमकां अशें हें आनी हें सेम दिसता. ही एक झोपडी आनी आतां एक पॉश थंय ग्राउंड +1 स्ट्रक्चर रेडी करपाचो प्रयत्न सरकारान ह्या लोकांनी केला. सरकाराचे मदत केली. 2015 ह्याच लोकांनी थंय डेप्युटी कलेक्टरा कडेन अर्ज केलो की हांगा एक आदलें स्ट्रक्चर आसा आनी हें स्ट्रक्चर दाखोवचें म्हणून. आनी ड्यू टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रेशर एज वी अंडरस्टँड डेप्युटी कलेक्टरान रोखडोच एक ऑर्डर पास केली की 397 स्क्वेअर मिटर 397 स्क्वेअर मिटराचो स्ट्रक्चर थंय आसा. आनी थंयसान जाले स्टार्ट ऑल दी अदर इलिगलिटीज. हे लोक मागीर कन्जर्वेशन कमिटी कडेन गेले. पयले ताजे पयलीं गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी कडेन गेले फॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ दीस. एंड मायंड यू this structure is also part of the GCZMA regulations because it falls within an NDZ, no development zone. This place belongs to by two sale deeds of 8th of May 2015 Suvarna Suraj Lotlikar आणि मनीष नवरत्न मुनोट. आनी मातशी चवकशी करूंक गेले जाल्यार ही मिसेस सुवर्णा सूरज लोटलीकर
सूरज लोटलीकर जो गोवा फॉरवर्डाचो ट्रेजरर आसा ताची घरकान्न आनी हो मनीश मुनोट तर आमी चवकशी करून गेले गुगलाचेर. मनीश मुनोट इज शायना एनसीज हजबंड, BJP नॅशनल स्पोक्स पर्सन. तेन्ना आमकां कळून आयलें की ही परमिशनां कशी फास्ट फॉवर्ड जावन आनी कित्याक वेन द हाय एंड मायटी आर इनवॉल्ड कशे एक प्रोटेक्टेड सायटीर वीच इज अ वर्ल्ड हेरिटेज सायट गव्हर्मेंटान ही परमिशनां दिली. एका ताळ्यान गोवा फॉरवर्ड म्हणटा आमी वी आर रायटींग टू युनेस्को. जेन्ना ती ओल्ड गोवा येला एरिया प्रिडियन घातली युनेस्को बरोवन की असली एरिया डिस्टर्ब जातली आनी तुमचेच गोवा फॉरवर्डाचे मनीस नॉट इवन बाय इन्फरन्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्ड इन collusion in a strategic alliance with the BJP spokesperson, national spokesperson, to destroy a protected heritage site of Goa. Government should immediately act and stop the ongoing construction and revoke all the permissions which have been fraudulently issued. We are also going to write to the UNESCO to immediately direct the authorities concerned. जे धर्तरेर नुस्तेमारी करपी ट्रॉलरवाल्यांक आनी बसकारांक सबसिडी दितात तेच तरेन शेतकारांकूय कृषी कार्डाचेर 15 लिटर पेट्रोल आनी डिझल 50% सबसिडीन दिवचे. दूध शेतकारांक लागू केल्लो TDS टॅक्स फाटीं घेवचो तशेंच ऊस शेतकारांची कुपत पडलेली लुकसाण भरपाय तांकां बेगोबेग दिवची. गोंय प्रदेश काँग्रेसीच्या किसान सेलोनान गोंय सरकारा कडेन मागला. जे ट्रॉलर्स आसा ते फिशींग चलता तांकां आमी गव्हर्मेंट सबसिडायज रेट आनी डिझल आनी पेट्रोल दिता. ज्यो बसी चलता आमच्यो ट्रान्सपोर्टाक बसी चलता तांकां दिता जाल्यार शेतकऱ्यांक कितें मेळचो न्हू हो शेतकऱ्याचो अन्याय कित्याक करचो अशें म्हणून आमी जे किसान काँग्रेस गोवा प्रदेश आसा ते गव्हर्मेंटा कडेन मागणी करता की प्रत्येक शेतकऱ्याक जो किसान कार्ड होल्डर आहा ताका 15 लिटर पेट्रोल आनी 15 लिटर डिझल सबसिडायज रेट 50% सबसिडी दिवन ताका रेट दिवचो. आज जर 100 रुपया पेट्रोल आनी डिझल आसा ऑलमोस्ट 100 रुपया आसा दोन्ही रेट इक्वल आसा जाल्यार 65% ऑफ द कॉस्ट 100तले 55% म्हणल्यार ऑलमोस्ट 65 रुपीज हो टॅक्साचेर टॅक्स काडटा गव्हर्मेंट. जितूक स्टेट गव्हर्मेंट टॅक्स आसता GST आसता प्लस आमचो सेंट्रल टॅक्स आसता. म्हणटकच हो जो टॅक्स आसा आनी जो मेन कॉस्ट आहा जो खरो कॉस्ट आसा ऑलमोस्ट पेट्रोलाचो 35 रुपीज जाता. म्हणजे हे टॅक्स गव्हर्मेंटान ह्या शेतकऱ्याक माफ केले जाल्यार ऑलमोस्ट कमी रिड्यूस कर 50% डिझल पेट्रोल दिवपाक ताका कांयच त्रास ना. कॅज्यू नट्सा बद्दल आमी उलयले. कॅज्यू नट्साचे जे शेतकरी आसा ते सामके त्रासाक पडल्या. तांकां आनी इन्कम ना कित्याक ते कॅज्यू नट्स ते काडटात तेची ते एकठांय करतात ते लेबर ते घालतात तोच तांचा रिकवर जायना पयशे आनी रिकवर जातले जाल्यार तांकां रेट वाडून दिवपाक जाय. आमी फाटले खेपेक जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेतले तेन्ना आमी डिमांड केलो 200 रुपया तांकां कमीत कमी मेळपाक जाय. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी आनी मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ली खबरो. राज्यांत कमी चड प्रमाणात पावस झडपाची शक्यताय आसा. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत वराक 40 ते 50 किलोमीटर ह्या वेगान वारें घोळटले आनी वाऱ्या बरोबर पावस झडटलो. दाट रानां आनी दोंगराळ वाठारांनी पावस सेगीत घसघसतलो. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. Impact expected. Short-term flooding, waterlogging of roads and settlements. Localized and short-term disruption to municipal services. Waterlogging flooding in urban areas or city areas. Fall of weak trees. Possibility of localized mudslides and rock falls in hilly and ghat areas. Possible damage to crops. Weak structures may collapse. ये आप देख रहे हैं स्क्रीन में लास्ट 24 आवर्स में गोवा के डिफरेंट रेन गेज स्टेशनों से जो रेनफॉल रिपोर्ट किया गया वो अमाउंट आप यहाँ पे देख सकते हैं. आज 8:30 AM ऑफ 13 जुलाई को ये सब रेनफॉल रिपोर्ट किया गया है. 7 स्टेशनों में हेवी रेनफॉल रिपोर्ट किया गया है यानी कि रेनफॉल एक्सीडिंग 6.5 सेंटीमीटर्स वॉज रिपोर्टेड फ्रॉम 7 स्टेशंस ओवर गोवा. और हाईएस्ट रेनफॉल आज के दिन रिपोर्ट हुआ है पणजी से जो कि 11 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल है.
मापसा से भी ऑलमोस्ट 11 सेंटीमीटर रेनफॉल रिपोर्ट किया गया और ओल्ड गोवा में भी 10 सेंटीमीटर्स का रेनफॉल रिपोर्ट किया गया आज के दिन. एंड कानकोन ऑल्सो रिपोर्टेड 9 सेंटीमीटर्स. Dabolim and Marmagao also reported 8 centimeters of rainfall. Kepe Sangi reported 5 centimeters of rainfall. In short, अगर आप देखेंगे तो from around 10th of July rainfall activity over Goa has been on the higher side. पिछले यानी कि before 10th for about 2 weeks the rainfall activity over Goa was comparatively weaker और उसकी जगह पे actual rainfall हुआ है around 136 centimeter यानी कि normal से 2% हायर है आज का क्यूमुलेटिव स्टेट एवरेज रेनफॉल वैल्यू जो कि अराउंड 2 days पहले -10% में था. तो इन दिस पास्ट 48 आवर्स द रेनफॉल एक्टिविटी हैज इंक्रीज्ड द क्यूमुलेटिव रेनफॉल रिकॉर्डेड ओवर गोवा. और आज के दिन अगर हम जो प्रिवेलिंग वेदर सिस्टम्स को देखें जो गोवा के ऊपर इतनी बारिश दे रहे हैं, सो देयर आर बेसिकली 3 सच सिस्टम्स. द फर्स्ट सिस्टम इज सर्कुलेशन दैट इज ओवर कोस्टल आंध्र प्रदेश और साउथ ओडिशा. ये जो सिस्टम है आप देख सकते हैं ये सैटेलाइट इमेज में. देयर इज अ लॉट ऑफ क्लाउडिंग ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. दैट इज बिकॉज ऑफ दिस सर्कुलेशन दैट इज एक्सिस्टिंग देयर. वो सिस्टम एक है. दूसरा है एक सर्कुलेशन ओवर सौराष्ट्र रीजन. फोकस आर बेस्ड ऑन द लेटेस्ट observations of atmospheric parameters and numerical weather prediction models. और अभी का आज on 13th of July from 8:30 AM up to now up to around 4 PM जो रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है पेरने में 5 सेंटीमीटर हुआ है. मापसा और ओल्ड गोवा में अराउंड 8 सेंटीमीटर ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ है. वास्को में अप्रॉक्सीमेटली 40 सेंटीमीटर्स 40 मिलीमीटर यानी कि 4 सेंटीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है. और कानकोना में भी अराउंड 4 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है. Sham Chari for Goa 365 with inputs from IMD. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आणि ट्विटर अकाउंट. कोरोनाच्या काळात घेऊया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आणि सांबाळुया भलायकी अर्थात सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.